हेब्रेवांक बरयलेलें चिटवेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनान तसल्यो भेटोवण्यो परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी तो आतां देवाचे उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांया तळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच एकाच योजना वरवीं नितळ केल्ल्यान तांकां सासणांक ताणें सोपूर्ण केली आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मोय आमकां गोवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत हांव तांचे कडेन करार करतलों तो असलो, म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलों आनी तांच्या मनान ते रिगयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी खोट्या करण्याचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पातकांचे बोगसणे मेळ्ळे म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासणाक सासणाक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतोरें. म्हज्या उजव्या हाताक बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तळाक घालतां. सोबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासणाक सासणाक. सियोनातावन सर्वेस्पर राज पदवेची भेटकाय तुज्या हातांत दिता. तुजे शत्रू वयर राजवट चलय. सोबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासणाक सासणाक. जोल्मातावन तूं राजा, पवित्रायन पोरजोळीत, फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जोल्म दिला. सोबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासणाक सासणाक. सर्वेस्परान सोपूत दिलो. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासणाक सासणाक. सोबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो, यादनीक तूं सासणाक सासणाक. Sorvesporan soy, soy, sorvesporan soy, sorvesporan soy, soy. Sorvesporan soy, soy, sorvesporan soy, sorvesporan soy, soy. बी. देवाचें उतर. आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Sorvesporan soy, soy, sorvesporan soy, sorvesporan soy, soy. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसरी तो दोरयाचे दोडयेर शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येडो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकठावलो की तो दोरयांत आसलेल्या एका होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडयेर दोरयाचे वाटेन रावलो. तो तांकां सोबार वस्तू वपारांनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात. एक वंपी वंपूंक गेलो आनी वंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खालें. दुसरें जबरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें. पूण वत येतूच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्यां मदें पडलें. कांटे वाडले आनी ताणें ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें आनी तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें.
एकाक 30, एकाक 7 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताचे सांगाता आनी आसलेल्या वेपारांची समजुणी ताचे कडेन विचारली. आनी ताणें अशें सांगलें, देवाचे राजाचो गूट वळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां. पूण भायर आसात ताणें सगळी शिकोवन वेपारणींनी. अशें कित्याक? पळयता पळयता तांकां दिसाचें न्हय आनी आयकोता आयकोता तांकां समजोचें न्हय. नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतात आनी तांकां बोगसणें मेळत. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत? तर हेर सगळ्यो वेपारी कश्यो जाणो जाल्यात? वोंपी वोंपतात तें उतर, जी कोण उतर वोंपलां तें वाटेर आसात. तींय ताणें तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खडपी जमनीर वोंपलेलें म्हणल्यार हें उतर आयकतच रोखडींच कुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात देखून तीं चड वगत तोगनात. उतरां लागून विंग वो धुमाळो येना फुडें तीं रोखडींच भावाटात तावन कोड सरून वेतात. आनी कांट्या मोदें वोंपलेलीं तीं आसात तीं उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, ग्रेस्कायचे भूल आनी हेर वायट वोंडावणो भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी तांकां पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलेलीं आसात, हीं उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 7 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तो तांकां सोबार वस्तू वेपारांनी म्हणलें. नियाळाक आदार. जेजू देवाचें उतर आपल्या सिसांक आनी लोकांक वेपारांनी शिंकयतालो वो समजयतालो. देखीक नेराची, वाडत्या बियांची, सांसवांची, आमट्याची व आयची वोंप्यांची वेपारां. दर दिसाक मिसाची बेटीन देवाचें उतर वाचतना आमचें सगळ्यांचें ध्यान मन ताचेर आसना. थोडीं आयकतात तें दिसतात, पूण तांचें मन घुस्पलोलें आसता. थोडीं दुसरेंच कितें चिंतात, ओद्दीं घरा वेतोच कितें करपाचें अशें चिंतात. आनी भोव थोडीं काळीज मन लावन आयकतात, देखून तीं जिवितांत येसवंत जावंक पावतात. आयचे शुभ वर्तमानांत वोंप्याची वेपारींत अशेंच कितें मेळटा. थोडे बी वाटेचे देगेर पडटा, सुकणीं येवन खातात, खडपी जमनीर पडटा, तें वत येतोच करपतात आनी मरता. कांट्या मोदें पडटा आनी कांटे ताका दामून दवरता. बरे जमनीर पडटा, तें किल्लोता, वाडटा आनी 100 पीक दिता. आमी केन्ना तरी देवाचें उतर चिंतान वाचून नियाळून तें वेव्हारांत घालता काय? वो वाचूंक जाय म्हूण वाचून ओगींच रावल्यांत काय? खरें म्हणल्यार देवाचे उतरांतल्यान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत येता, पूण दुसरे वाटेन संवसार, देवचार आनी कूड आमकां पातकांक घालता. आपलेपण, आळसाय आनी ताळण्यो आमकां आडकोळ जाता. आनीक भोव थोड्यांचे जिवितांत तांचें बरें करण्या वरवीं देवाचें उतर फोलवंत जालोलें दिसून येता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाचें उतर दिसान दीस वाचून नियाळून वेव्हारांत घालूंक वावुरया.